भाई आमी पळयलें की खंय तरी सांग्या वयलो जो आमदार आसा खंय तरी कुडचड्यार इलेक्शनार रावपा म्हणून आयकलां. तुमचें कितें मत आसा तेचेर? पळय एक गोश्ट लक्षांत धर, ही लोकशाही आसा. बरें, ह्या लोकशाही भितर कोणाकय खंय इलेक्शनाक रावपाचो अधिकार आसा. आनीक हो तर आमचो म्हणजे सांगे मतदारसंघा भितर सुभाष फळदेसायान खूब काम केल्ले कडेन आसा आनी ताका म्हणजे तेणें बरे पैकी काम केल्ले कडेन आसा. इफ जर तर हो मतदारसंघ रिजर्व जालो जाल्यार तो आपूण कुडचड्यार वचपाचो म्हणटा. अवश्य काही गोष्टी कशा आसा, बरें जें काम केलां तेणें म्हणजे ताका जर तर थंयसर बरो स्कोप आसा तो वयतलोच आनी थंयसर तो काम म्हणजे इलेक्शनाक जिखतलोय बी. तेतूं भितर कांय हें ना, तेतूं भितर खऱ्यांनीच कांय ना, कारण कोणेंय खंयी इलेक्शनाक रावपाक जाता. दुसरें म्हणल्यार काल खंय तरी कांय समाजाचे लोक तेंचे घराडेन गेले आनी तेंच्यांनी अशें म्हणलें की एसटी रिजर्वेशन करचे पयलीं खंय तरी सेन्सस जावचो जावं डिलिमिटेशन जावचें अशेंय तेंच्यांनी म्हणलें आसा. तेजेर तुमचें कितें मत आसा? एक हांव मुद्दम सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, प्रामाणीकपणान सांगपाक सोदतां, एसटी रिजर्वेशन जावचें म्हणून आमी खुबशे म्हणजे ट्रायबल लोकांनी म्हणजे एसटी लोकांक खंय तरी न्याय मेळचो, न्यायीक हक्क मेळचो, जो बाबासाहेब आंबेडकरान घटनेन भितर बरयल्ले कडेन आसा, तो घटनेचो न्याय आमकां मेळचो ह्या खातीर वेगवेगळे पद्दतीचे आंदोलनां जालीं, वेगवेगळे प्रोटेस्ट जाले, आमी रस्त्यार देवले, सगळ्यो खूब गोश्टी जाल्यो. ह्यो कित्या खातीर जाल्यो तर आमकां केन्ना ना केन्ना तरी म्हणजे रिजर्वेशन मेळचें. आनी रिजर्वेशन कित्या खातीर मेळचें तर आमचे कडेन तशें पळयलें जाल्यार आमी ट्रायबल लोक, गांवांनी रावणारे लोक, आमचे कडेन एक तर खऱ्यांनीच मनी पावर ना, मसल पावरय ना आनी पॉलिटिकल पावरय बी ना. तसो आमचे कडेन पावर ना. आमचे आसात थोडेशे आमदार, पण तसो पावर आमचे कडेन ना. त्या खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा हें आमकां मेळचें. कारण आयची जें सिच्युएशन जें आसा हें सिच्युएशन पळयलें जाल्यार खूब पयशे तुवें ह्या सगळ्या राजकारणा भितर घालचे पडटात आनी ते आमच्यांनी जमपाची ना. म्हणजे आमी विकर सेक्शन असल्या कारणान ह्यो गोश्टी आमकां शक्य जावची ना. म्हणून एक तर आमकां रिजर्वेशन दिवचें हें आमचे सरकारा कडेन मागणी आसली आनी आतां ती पूर्णत्वा कडेन येता. खऱ्यांनीच ह्या गोश्टीचें आमी स्वागत करता, वेलकम करता. दुसरो विशय म्हणल्यार खंय तरी ते काल जे लोक गेले तेंचे बंगल्याचेर तेंच्यांनी तुमची प्रेजिडेंटा विरुद्ध बीन खरे घोशणा दिल्यो जावं उलयल्लें आसा पूण खंय तरी अशें जावपाक शकता. पळय हांव स्पश्ट सांगता, ज्या पक्षां भितर हांवें फाटले 25 वर्सां काम केलां, म्हणजे इतलीं वर्सां काम करतना आमकां एक गोश्ट आमी शिकले कडेन आसा, ती म्हणजे पक्षान आमकां शिकयल्ले कडेन आसा की मनशाक, प्रत्येक मनशाक आदर दिवपाक जाय, रेस्पेद दिवपाक जाय. आयज तो आमचो दामू नायक जो आसा हो एक आमच्या प्रदेशाचो अध्यक्ष आसा आनी त्या मनशाक रेस्पेदार आमी करपाक जाय खऱ्यांनीच. पूण तो बरें काम करता तशें पळयलें जाल्यार हांव खुबदां पळयतालें तेगेलें म्हणजे तो म्हणजे ह्यो आयज जेन्ना ताका साकून तो अध्यक्ष जाला तेन्ना साकून तो म्हणजे फिरत आसा, म्हणजे आख्ख्या गोंयभर फिरता, पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत डेली फिरता, आपलो टायम दिता आनी आपली ही जी पार्टी जी आसा ही व्हड करपा खातीर खूब काम करता. अशा मनशाक चेर मातशें उलोवप म्हाका तशें बरें दिसूना आनीक खऱ्यांनीच बरें दिसलें ना. अशें जावपाक जायना. पूण खंय तरी आमी म्हणटा की एक BJP जी पार्टी आसा एक डिसिप्लिनरी तांकां खंय तरी शिस्तबंद कितें तरी आसता. पूण काल जे भशेन पळयलें जे BJPचे कार्यकर्ते जावं आनी कोण आसले तितूंत, पूण हें पळयल्यार खंय तरी ती शिस्त अजून आसा BJP पार्टी अशें दिसता तुमकां? ना, म्हाका अजुनूय दिसता की आमची BJP पार्टी भितर शिस्त आसा, खऱ्यांनीच शिस्त आसा. म्हणून आज पर्यंत आमी जे आसात हे म्हणजे सगळ्यो गोश्टी थंडपणान व्हरतात आनीक शिस्त आसा. म्हणून आज पर्यंत म्हणजे इल्लीशी आसलेली पार्टी, सादारणशे फक्त 2 खासदार आसलेले, आयज ती पार्टी केदी व्हडली जाल्ली कडेन आसा. 300च्या वयर आमचे खासदार जाले, म्हणजे कितले सगळे चडशे मॅक्झिमम राज्यांनी आमचे आमदार म्हणजे सरकार जाल्ले कडेन आसा. हें कित्या खातीर जाली तर ही बरी शिस्तबद्ध पार्टी आसा आनी शिस्तबद्ध पार्टेन हें सगळें मुखार व्हेलां. म्हणून आयज सुद्दां गोंयाक सुद्दां आमचें 3 फावटी सरकार जालें. कित्या खातीर जालें तर शिस्तबद्ध पार्टी आसा म्हणून हें सरकार जाल्ले कडेन आसा. म्हणजे ह्या पार्टी बद्दल कोणेच म्हणजे नाका जाल्ली गोश्टी तकल्याक हाडची न्ही. खंय तरी आतां तेजेर डिसिप्लिनरी एक्शन म्हणून कितें जावपा जातलशें दिसता तुमकां?
पळय हो मॅटर जो आसा हो पार्टीच्या हातीन आसा आनी पार्टीचे वरिश्ठ जे आसात तेजेर ह्यो गोश्टी कितें करपाच्यो आसात ते करतले. तितून भितर आमी कांय इंटरफियरन्स जावपाक शकना आनी तेजेर हांव कांय उलोवपाकय सोदना. सॉरी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.